13 मार्चाक मडगांवच्या आयनॉक्सात द काश्मीर फायल्स ह्या सिनेमाचे पोस्टर थिएटरा भायर न लायिल्ल्यान सिनेमा पळोवंक आयिल्ल्या बजरंग दलाच्या कांय लोकांनी व्यवस्थापना कडेन वाद घातलो। ह्या घडणुके विशीं दखल घेवन गोंयचो काळजीवाहू मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या सिनेमाचे जाता तितले शो जावचे अशें आयनॉक्स व्यवस्थापने कडेन विनवणी केल्या। काश्मीरी पंडितांचेर जाल्ल्या अत्याचारांचेर भाष्य करपी द काश्मीर फायल्स हो सिनेमा 11 मार्चासावन गोंयांत प्रदर्शित जाला। मडगांवच्या आयनॉक्स थिएटरांत लेगीत हो सिनेमा प्रदर्शित जाला। मात ऑनलायन तिकेट बुकिंग ॲपचेर ह्या सिनेमाची बुकिंग हाऊसफुल जाल्ल्याचे दाखोवन लेगीत थिएटर फकत 40% भरिल्लें। तशेंच सिनेमा प्रदर्शित जावन लेगीत ह्या सिनेमाचे पोस्टर मात थिएटरा भायर लायिल्ले ना। देखून थंय सिनेमा पळोवंक आयिल्ल्या बजरंग दलाच्या कांय लोकांनी होच विशय उखलून थिएटराच्या व्यवस्थापकांक हाजे विशीं प्रश्न विचारले। हो वाद इतलो वाडलो की थंयच्या कर्मचाऱ्यांक ह्या लोकांनी मारबडय लेगीत केली। ह्या वादाचो व्हिडिओ गोंयांत बरोच व्हायरल जाला। ह्या घडणुकेची दखल घेवन गोंयचो काळजीवाहू मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत ट्विटराचेर ह्या सिनेमात दाखयल्ल्यो घडणुको चडांत चड लोकांमेरेन पावच्यो जेणे करून भूतकाळांतल्या गजालींची पुनरावृत्ती जावची ना। आपणे हे विशीं आयनॉक्स व्यवस्थापने कडेन चर्चा करून ह्या सिनेमाचे जाता तितले शो थिएटरांत लावचे अशी मागणी केल्या असो ट्वीट केला। मात हो ट्वीट कांयसो वादग्रस्त आशिल्ल्यान ह्या ट्विटाचेर लोकांच्यो बऱ्योच आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रिया येत आसात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।